पणजे इलेक्शनाक आज स्मार्ट सिटी गार्बेज कचुनेंचे हायफाय इशू मात ह्या राजधानीत असे काय पोटापाण्याचे इशू आसात जांची केन्ना तड लागलीच ना। नगरसेवक आमदारूय घडये ते सोयीस्कर विसरले। 8 वर्सां फाटीं कोर्टान पणजेचे 41 गाडे ते बेकायदेशीर म्हूण सांगून पालिकेक उखलूंक लायिल्ले। महापालिकेन तांच्या पोटार पांय दिलो। आज खंयचे खंय काय ना। 8 वर्सां जालीं पॉलिटिकल इश्यूवाचेर आमचे गाडे काडून आमकां भायर उडयले, पण आमचे गाडे काडून उडयल्या पण बाकीचे जे मुवेबल गाडे आहा पळय ते अजून पर्यंत तशेंच चलता। ऑन टॉप CCBन आतां रिसेंटली 32 न्यू लायसन्सां दिल्या। जेन्ना ते तांकां आमचे स्टेशनरी गाडे जे 8-8 मिटर रस्त्याचे भितर आसले ते त्रास जाताले जाल्यार ह्या आतां रस्त्यार जे आहा पळय तांकां त्रास जायना। काडच्या पयलीं आमकां खंय तरी रिहॅबिलिट करचें जाय। हे कोण सांगलेलें ऑनरेबल हायकोर्टान सांगलेलें आनी मागीर आमी सुप्रीम कोर्टाक गेले। सुप्रीम कोर्टान सेम डायरेक्शन दिलें। सो कितले वर्सां डायरेक्शन दिलें? 8 वर्सां जालीं। DMन डायरेक्शन दिलें की हांकां गाडे घालून दिवचे म्हणून, थंयसरूच कांयच जायना। हे आमकां फक्त एप्लिकेशनां करून घाल म्हणटा, एप्लिकेशनां करून घाल म्हणटा। एकटो मेयर वयता दुसरो मेयर येता, एकटो कमिशन येता दुसरो कमिशन येता आनी तांकां आमी सांगलें आमचो प्रॉब्लेम कितें आहा, आमचे गाडे कितें, तो आमकां सांगूंक लागलो CM आमचो पर्यकर्ता नासतना तुमचे गाडे कायद्याचे, तर तुमचे गाडे कोणी काडल्या, तो सांगलो तुमचे गाडे पॉलिटिक्सान काडल्या, कोणी काडल्या, तर आपण तुमकां गाडे घालून दिता म्हणलो। कोड ऑफ कंडक्ट लागला। आतां अशें करून करून आमची 5-6 वर्सां गेली। भितर मेन रोडाकसून 500 मिटर भितर आसलो आनी हो प्रायवेट प्रॉपर्टीचेर आनी ती जागा हांवें भाटकारा कडच्यान NOC घेवन तेजें कितें आहा तें दिवन तें सगळें हांवें क्लियर करून घातलेलें आमी तेन्ना आनी तेंच्यांनी येयले आनी आमकां तेन्ना आमचे सगळे गाडे काडले। अजून आमकां ते दिता म्हणून कांयच ना अजून। जॉब एक्चुअली पयलो कोत्तालो आनी त्या गाड्याक लागून हांवें म्हाजो जॉब सोडलो आनी हांव गाड्यार गेलो। जॉबूय गेलो आनी म्हाजो गाडोय गेलो आनी म्हाजो पांय एक्सपायर्ड जालो लागून पांय म्हाजो टेन्शनान घराचपणे रावंक लागलो। कांय काम ना कितें कोत्तलो आनी आतां तो बेडीर उरलो अबावट 7 years आनी आतां तो एक्सपायर्ड जालो। मोया नासलो 14 म्हणटा गाडो तो हँडिकॅप आसलो न्ही म्हाजो तो एक्सपायर जालो आनी आतां हालीं एक्सपायर जालो 3-4 म्हयने जाले। आनी तेंच्यांनी गाडो घालून दिता असो म्हटलो न्ही, परत पूण खंय दिवकूच ना न्ही गाडो घालून आमकां। आनी आतां एक्सपायर जालो न्ही त्या टेन्शनान तो एक्सपायर जालो आनी आतां बेकारूच आसा न्ही, हाका कामां वचना म्हणून आतां आमचें पोट कशें चलपाचें। कांयच काम करिना, कितें आमकां तें मेळटा कितें 1,500 तेजेरूच आमचें कितें चलता न्ही। लिगली आसून जर हे भशेन तेंच्यांनी आमचे हे मानले, एक वेळ हांवें अशें तांकां सांगलेलें आसा की आमी आमचो आवय बापूय पेड्यार जालो तरी रडोन ह्या गाड्याच्या खातीर आमी रडले। तेन्ना आमकां हे खूब त्रास जाता। हे जाता जाल्यार तेंच्यांनी आमचे दिनदयाळ करून खंय तरी घालून आमकां दिवचें तेंच्यांनी, इतकेंच म्हाजें म्हणणें आसा। उखल्ले ते चडशे अस्सल गोंयकार पारंपारीक गाडेकार आज ह्या शाराचे फुटपाथ आनी मार्केटां भायल्या लोकांनी बळकयल्यात म्हूण इशू जातात। नाका 3 सांजे मोबायल हातगाड्यांचो आंकडो हिसपा भायर वाडला, मात ह्या गोंयकार गाडेकारांक दिवंक महापालिके कडेन पर्यायी सुवात ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।